आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वस्तोंगेर आमी सगळी एक नेवा उतोराय कोताव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तोंगेर ताच्या नांवान प्रार्थिताव तेन्ना आमी एक जेजू वस्तोंगेर देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो बाप आनी आमी एक जेजू वस्तोंगेर आमी सगळी सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट भेटीत हांव सोंपून गेल्ल्या फिलिपिना पेरेरा हेचे पासत तशेंच सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया किरीत भाशेन मागुया सगळ्या आवयांक पासत आयज जेन्ना पवित्र सभा बाग्योंत आंकवार मारिया पवित्र सभेची आवय हो सेवाधर्मीक उगडास करता आमच्या सगळ्या आवयां पासत मागुया तशेंच आंकवार मारयेची शेकाय आनी आंकवार मारयेचे आमची आवय कशी आख्खे पवित्र सभेक क्रिस्ती कातोलीक पवित्र सभेक तिची शेकाय फावो जावं केरीत भाशेन मागुया जण एकल्याची आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तिच्या भाव भयणीनो जेजू खुर्सार उमकळटा आसतना आपली निमणे घडयेर आपली आवयक आमची आवय करून दिता आनी पवित्र सभेक बाग्योन जुवांवां वरवीं आपल्या मोगाच्या शिसा वरवीं तिच्या हातान घालता आमकांय तिच्या हातान घातिल्ली आसा आनी हो म्हयनो केरीत भाशेन मायाचो म्हयनो आमी सायबीन मांयक आनी तेर्साच्या मागण्यांक भेटयलेलो केरीत भाशेन आमी जायते पावटी आंकवार मारयेक आमची आवय कशी खरेपणी मानून घेवंक तिचेशी वचूंक आमी चुकल्या आनी जायते पावटी हे भाशेन ताळणेंत आमी पडल्या असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बाग्योन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर पदवीदार देवा भोव बाग्योंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसता हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारान सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो केलो उलो करून विचारले
तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें परसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाळलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानोट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी अस्तुरे मदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. परतून म्हणुया, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितुमे वेल्या सर्व अस्तुऱ्यां वयर भोव वर्त्या देवान तुका दुवे सदैव केली. जाणें सर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल तांकां उगडास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं, कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीण हलकें जाल्लें तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सोदोय, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवून आयलो. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपली आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तुरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Pakani tuka Krista. उस्तुरी हो तुजो पूत ही तुजी आवय भाव भयणीनो आवय आनी भुरगीं हांचे मदें संबंद कितें आसा तो आमी सगळीं जाणा आमचे मदें आवयो आसात ह्या आवयांनी आपल्या भुरग्यां सवें आपली चाल कशी आपली वागणूक कशी भुरग्यां पासत हुस्को कितें भुरग्यां पासत चिंतप कितें हाचो अणभव घेतलेलो आसा आमी भुरगीं जीं आसा तांकांय खबर आसा आमच्यो आवयो आमचे सवें कशे भाशेन वागतात आवयचो मोग आमकां कितलो गरजेचो आवय आमकां कितली समजता कसल्याय आकांताच्या वेळार आमी पयलीं धांवता ती आवय हें सगळें आमच्या अणभवांत आसा आयज पवित्र सभा किरीत भाशेन हो सेवाधर्मीक उगडास आमचे मुखार दवरता आंकवार मारिया पवित्र सभेची आवय आंकवार मारिया जेजूची आवय जेजू क्रिस्ताची आवय आनी त्या पासत ती देवाची माता म्हणून तिका हो टायटल दिल्लो आसा पूण ती न्हयच फकत देवाची माता पूण आमची पवित्र सभेची जी क्रिस्ताची पोतीन पवित्र सभा तिची ती माता आनी हो उगडास आयज पवित्र सभा किरीत भाशेन करता की आंकवार मारिया आमची माता भाव भयणीनो आमी ह्या नेचरान जरी तर पळयलें सृश्टींत आमी पळयलें आवय आनी भुरगीं एक कोंबीचो उगडास आसतलो तुमकां जाची पिलां आसात लागीं वचपाक जाता कोंबयेचीं पिलां आसात कोण वेता लागीं कोंबी जरी तर बेस्ती आसा जाल्यार कोंबये बोगलेक वचपाक सोंपें पूण जरी तर कोंबयेचीं ल्हान ल्हान पिलां आसात आनी तांकां तिणें आपल्या पांखवाट्याच्या पोंदाक घातलेलीं आसात जाल्यार ते कोंबये लागीं कोण वेता वचत जाल्यार चोंचायतली आनी ह्या पासत आमी वचना कित्याक ती आवय आपल्या भुरग्यांक कसल्याच खत्र्यान पडूंक दिना कसलोच डेंजर तांचेशी येवंक दिना तशेंच हेर दुसऱ्योय आवयो कोणूय जावं ती माजरां जावं सुणीं जावं वो वाग जावं आपल्या भुरग्याक बरें दिवचे पासत तांकां सगळ्या वायटांतले खत्र्यांतले निवारचे पासत जो कोण तांकां खत्र्यान पडटलो असो दिसता तांकां ती आताक करता आवय भाव भयणीनो आपल्या भुरग्यां पासत कितलेय मुखार वचपाक तयार आसा कितलेय त्रास घेवपाक तयार आसा आवय ज्यो आसात तांकां हांवें सांगपाक गरज ना आनी जीं भुरगीं आसात तांकांय हांवें सांगपाक गरज ना आंकवार मारिया आपल्या भुरग्यां पासत हे भाशेन कोत्ता गाय एक कोंबे भाशेन वो तांच्याहून व्हरती आपल्या भुरग्यांक म्हणजे जेजून जांकां तिची भुरगीं करून दिल्लीं आसा तांकां राखता सांबाळटा गाय वो तिचेशी आमी धांवता गाय दुबाव विरेत पवित्र सभा आंकवार मारियेशी आनी तिची शेकाय घेवंक जाय ती धांवता 2 म्हयने एक मायाचो म्हयनो आनी एक ओतुंबराचो म्हयनो आमी तेर्साचो म्हयनो म्हणटा कित्याक खेरीत भाशेन ह्या म्हयन्यांनी आमी तेर्साच्या मागण्यांत आंकवार मारियेची शेकाय मागता तिची आमी प्रोटेक्शन मागता भोव करून आमी जेन्ना त्रासान आसा वो आमचेर कितेंय वायट येता ओदृश्ट येता तसल्या वेळार तिचेशी धांवंक आनी दुबाविरेत पवित्र सभेचेर वेगवेगळे तरेचीं ओदृश्टां आयलोलीं आसातूच आनी येयत आसात आनी हाचे मुखारूय तीं येयत आसतलीं कित्याक जेजून सांगला ते भाशेन संवसार तुमकां जळटा हो संवसार जरी तर म्हाका जळटा जाल्यार तो तुमकांय जळटलो ह्या संवसारान जरी तर म्हाका पिडापीड दिल्या जाल्यार तुमकांय तो पिडापीड दितलो आनी ह्या पासत आदी फुडेंच हें सगळें जाणा जावन जें कितें आमचेर येवपाचें आसा न्हयच फकत आमी पवित्र सभेचे वांगडी म्हणून पूण आमी खेरीत भाशेन देवाचीं भुरगीं आनी जण एकलो आमी जेजूची खेरीत आपुरबायेचीं देखून आमच्या जण एकल्या सवें जें कितें घडपाचें आसा आनी जें कितें घडटलें तें जाणा जावन आमकां आमची आवय जेजून आपली आवय आमची आवय करून दिल्या हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कशे भाशेन पयल्या मनशाक देवान आपुरबायेन रचल्या उपरांत सगळें दिल्या उपरांत देंवचारान कशे भाशेन ताळणीन घातली आनी ताळणी आयल्या तेन्ना मनीस भियेलो
पळून गेलो, लिपून रावलो देवा कडसून. पूण देव खूद आपूण येता. आदां खंय आसा हितूं? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ केलें कितें? पातोक केलें कितें? इतले आपुरबायेन देव ह्या पातकी मनशा लागीं विचारता. मनशाची गोत वेगळे भाशेन देव आपुरबायेन विचारता खरो, पूण जें कितें हांवें केलां तें वायट, ती चूक, तें पातोक, हें जाणा जावन आपुणूच लिपता, लोजेता आनी तेच बरोबर एकामेकाचेर घालता. तुवें म्हाका म्हज्या सांगाताक बायल दिल्ली, तिणें म्हाका ताळणी घातली. बायलेन म्हणलें तो सोरोप आसलो, त्या सोरपान म्हाका ताळणी आयली आनी हांवें केलें. कितें म्हूण तुवें केलें? आनी ह्यात आपल्या भुरग्यांक, ह्या आपले पयले रचनेक, मनशा कुळाचे रचनेक तांकां पातकान घातली देखून सोरपा वरवीं देंवचारान तें केलें देखून सोरपाक हो शिराप पडलो. भाव भयणीनो, आंकवार मारिया आमकां जरी तर दिल्ली आसा जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. त्या सोरपाक सांगलें, तूं तिचे खोंटीक चापतलोय आनी ती तुजें मस्तक चिड्डितली, माडयतली. आनी आंकवार मारिया हे ताळणी घालपी देंवचाराक माडयता, ताचें मस्तक मस्तिता. आनी देखूनच तिचेशी आमी धांवन जितलेय फावटी आमकां वेगवेगळे तरेच्यो ताळण्यो सोतायतात, वेगवेगळे तरेचो धुमाडो सोतायता, तितलेय फावटी आमी तिची शेकाय मागून आमी तिचेशी धांवता. आनी जेजून ती आमकां दिल्ली आसा देखून ती आमची आवय. तर पवित्र सभेची आवय कशी आमकां दिल्या देखून आमची आख्खी पवित्र सभा आमी तिच्या पांयांशी हाडुया आनी तिच्या माथाखाल, तिच्या आसऱ्याखाल आमी सदांच पातकाचेर आड झुजूंक, ताळण्याचेर आड झुजूंक आनीक आमचेर जेन्ना धुमाडो येता तेन्ना त्या धुमाड्यान आमी सदांच काळजीदारपणान उबी रावंक. जे भाशेन हे आयचें शुभ वर्तमान आमी वाचलां, आंकवार मारिया जेजूच्या खुर्सा मुडी आसा, पयस रावन पळयना, पूण खूद आपूण आपल्या पुताच्या ह्या कोश्टा मरणान एके भाशेन मिसळ जाता आनी एक जाता. आनीक ह्या कोश्टान त्रासान आपल्या पुताक निमणो वेळ पासून सगळी संपादनी जाव पासून ताच्या सांगाताक रावन ताका सांगात दिता. हेच भाशेन आमची सर्गीची आवय आमकां सांगात दिता. तर आमच्या कोश्टान, त्रासान, दुमाड्यान आमी तिचें आसणें आमचे भितर आनी आमचे भोंवतणी भोगुया, तिका उलो मारुया आनी तिच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत करून भो करून आतां आमी जियेता. सगल्या वेळार घडये आमकां दुमाडो ना, सगल्या वेळार घडये आमकां ताळणी ना, पूण आतां आमी आमचे मागणें उबारता तेन्ना तिका बाराबर घेवन आमचें मागणें उबारुया, आमचें जिवीत कुशालकायेन जिवुया आनी तिचे गूण आमचे गूण करून घेवया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमचे आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, बागयोंत आंकवार मारे देवाची मातेचो उगडास करून ती पवित्र सभेची आवय आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयक करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारां सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पवित्र सभेची आवय निती आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार बल्लाच्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुसे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. अस्तुरी हो तुजो पूत ही तुजी आवय आमकां जण एकल्याक मारिया आमची आवय करून जेजून दिल्या. देवाक दिनवासुया आनी ती आमच्या सांगाताक आसून आमी सगळ्या ताळण्यांचेर सगळ्या दुमाळ्यांचेर आनी सगळ्या वायट विघ्नांचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu, म्हाका तुजी गरज
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागयोंत आंकवार मरे देवाची मातीच्या उगडासाक आनी पवित्र सभेच्या वयच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला. त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पसण दिलाय. ह्या पसणाचे घोटायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक चोत्राय सगल्या 12वेच्या भुरग्यांक जी 12वी पास जाल्यान आयज तावन अंडर ग्रॅज्युएट एडमिशन सुरू जाता. DHE पोर्टल ताचेर रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय पयलें आनी मागीर कॉलेज बिचून काडपाक जाय. जाल्यार सगल्या 12वेच्या भुरग्यांक मातसो उगडास करचो. 11 वाजता आयज हो DHE पोर्टल ओपन जातलो. त्या उपरांत तांणी पयलीं आपलें रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय DHE पोर्टलाचेर आनी मागीर खंयची कॉलेज जाय आनी खंयचे कोर्स जाय ते विचून काडूंक जाय. जी कोण BSc करपाक सोदतात सायन्स तांकां सगल्यांक आमचे सेंट जोझफ वाज कॉलेजीन कोर्तालीं एसिस्टन्स कसलेंय जाय जाल्यार रेजिस्ट्रेशन करपाक आमची कॉलेज आयज उक्ती आसतली. आनी आमचे आयज कंप्युटर डिपार्टमेंट जो आसा तो भुरग्यांक कोणाक आदार जाय हें रेजिस्ट्रेशन करपाक तांकां आदार करतलीं. तांणी आमचे कॉलेजीन सेंट जोझफ वाज कॉलेज कोर्तालीं हांगासर 11 वाजता येवूं येता. तेच बरोबर मतीन दवरचें आमचे कॉलेजीन एडमिशन घेतल्या उपरांत बॉटनी ऑनर्स आसा, केमिस्ट्री ऑनर्स तशेंच मायक्रोबायोलॉजी ऑनर्स. मायक्रोबायोलॉजी आमच्या सावथ गोवान पयले फावटी आमचे कॉलेजीन येता. नाजाल्यार फकत ती नॉर्थ गोवान आसली. आमची भुरगीं नॉर्थ गोवा ट्रॅवल जातालीं. मायक्रोबायोलॉजी करपाक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे कॉलेजीन तांणी भरती करची. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक आमची SFX म्युजीक अकॅडमी तुमचे मुखार आपलें पयलें परफॉर्मन्स दवरतली. तुमी तातूंत भाग घेवचो सांजेर 6:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T23 पेज नंबर 214. T23. मोगानला सांडू नाका माई